खाणी एका रातीचो आसरो. बरयणार स्टॅन आगेरा मुलगी. सादर करता रनिटा पायस कारकळ. प्रस्तुत ओमान. आपले कार लायसन्स नवीकृत करूंक संबंधित इलाक्याच्या दफ्तराक रिगल्या रोशनाक पयशिल्ल्यान बसून आसच्या एका तरणाट्याक देखतना आदी भेटला म्हणसो अनुभव जालो. केदळा आनी खंयसर म्हूण चिंतना मेंदांत त्रास जाले. दुबय शारांत फाटले 20 वर्सां तावन तो नोकरी करतलो. गांवच्या मनशांनी औचित्य भेटचें ताका नवें न्ही. तो नव्या लायसन्साक अर्ज दिवच्या लायनीर आसलो. मोदें एक फावटी ताचे दोळे एकामेका भेटले तरी तरणाट्यान परिचीत इशारो दिलो ना. 20 मिनटांनी कावंटराक पावून आपले लायसन्स घेवन निकाळतना तो तरणाटो आजून रावून आसचें रोशनाच्या गमनाक गेलें. मुखार वचून ताचे लागीं उलोवन आपलो दुबाव परियार करूंक तो प्रेरीत जालो तरी ताणें मन बदलिल्लें. ताणें सारारा मेटां वेंचलीं. भायर पावतना तुफानी वाऱ्यान ताका वेंगलो. आंगापांगार, नाकांत आनी दोळ्यांचेर वाऱ्या रुपच्या रेवेचो स्पर्श जालो. आकाशार अचानक मोडां आवृत जालीं. उपराटीत हव्यात तावन बचाव जावंक तो आपल्या कारा तेवशेन धांवलो. कारा भितर इगोन दार धमतस ताका समाधान भोगलें. इग्निशन सावीर इगोन कार चालू करतना ताच्या उडासांत परत थोड्या क्षणां आदीं देखिल्ल्या तरणाट्याचें मुखामळ उदेलें. कितें म्हूण समजोवच्या आदीं ताचो उडास हालोवच्या जिन्सी मोठो पावस काराचेर गाजलो. ताणें कार फुडें व्हेलें ना. पावसांतावन वळच्या उदकाक उडासाच्या इड्यांत शिरकल्लो कचरो सुटल्या बरी ताका भास जालें. शिरांदारीचो पावस, तुफानी वारें, कार. जायते वर्सां आदीं भारताच्या कर्नाटकांत येल्लापुरा गांवच्या लागशिल्ल्या रानांत रोशनान आपले कंपनीच्या ड्रायव्हरा संगी पयण करचें कार बंद पडलें. रोशनाचे मोतींत जगलाणे फांकले जिन्सी एका चुरक्क भुरग्याचो उडास जिव्हाळ जालो. देवराज 1985 वर्स. तवळ मंगळूरच्या एका खासगी कंपनींत रोशन लेख तपासणार जावन वावर करतालो. ह्या कंपनीचे शाखे आनी गुदांवां हुबळी, कारवार आनी गोंयच्या वास्कोंत आशिल्ले जाल्ल्यान रोशनाक तवळ शाख्यांची भेट अनिवार्य जातली. पयणाची सुविधाय जावन ड्रायव्हरा संगी कंपनीचें एक कार रोशनाचे सेवेक अमानत जातालें. काराचेर पयण करतना लागशिल्ल्या सुवातेर पर्यटन जागे आसात तर रोशन तसले अवकाश होगडयनातलो. सप्टेंबर म्हयन्याच्या एका भेटेंत हुबळीच्या शाखा मॅनेजरान कारवार वाटेर येल्लापूर लागसार आसचे मागोड फॉल्स नैसर्गिक सोबायेचे सर्ग म्हणून सांगिल्ले जाल्ल्यान वाटेर तो जागो पळोवन पयण मुखार सिया म्हणून रोशनान ड्रायव्हराक विनंती केली. 2 वरां उपरांत पयण आराम केल्लें. वाटेर कठीण पावसाचें आराबटन जाल्ल्यान वेग उणें करून ड्रायव्हरान कार चलयलें. मागोड फॉल्साक पावच्या पयलें कवदाकेरे म्हणचे 60 एकरे सुवातेच्या तळ्याची सोबाय पळोवन रोशन आनंदीत जाल्लो. ड्रायव्हरान दिल्ले सत्रे पोंदाक रावन आनी मातशें भिजोवन जायत्यो तस्विरो ताणें आपले कॅमेरांत आपणायल्ल्यो. मागोड फॉल्साक वेच्या कर्कस वाटेर कार चलयतना ताका यंत्र बिगडतलें म्हणचे भिरांत उपजाल्ली. काराक बादक जातालें म्हूण भोगता तर आमी फाटीं घुवन कारवाराक वेचें बरें, रोशनान सलहा दिली. इतल्या पयस आयिल्ल्या उपरांत कशें मागोड फॉल्स पळोवन चलल्या, ड्रायव्हरान प्रोत्साह दिलें. फातरांचो दरग रस्तो, भोंवती मन पिसवणचें पाचवें रान, प्रकृतीचे सोबायेचें खजान. मागोड फॉल्साक पावतना वरां सांजेचीं 5 सुत्राल्लीं. पावस मातशें उणो जाल्लो. वळच्या उदकाचो प्रहार देखतना रोशन आपणाक विसरालो. दूद वळच्या परी ताका भोगलें. लगभग 1 वर ताणीं 650 किलोमीटर उंचायेर पाशार केल्लें.
परत कॅमेरा विन्सून तस्विरो यंत्रांत जमयल्यो. पाटी वेचें पयण आराम करतना वरां सोवायसो. कवदा केऱ्याक पावच्या पयलें काराचें समतोलन सुकल्ले जिन्सी तांकां भास जालें. काराक ब्रेक घालन भायर निकळून पळयतना काराचें फाटलें उजवें टायर फुटोवन सकला देंवल्लें. इंजीन बंद करून ड्रायव्हरान डिक्कींत आसचें बदली टायर भायर काडलें. जॅक घालन काराची देंविल्ली कूस वयर चडयली. रोशनान हेणे तेणे नदर सरवून रुखाच्या आडोसाक वचून मूत पाशार केलें. मुखल्या 10-15 मिनटांनी टायर बदली करून पयण मुखार येत म्हूण तो बरो बसलो. घुंवन कारा लागीं मेटां काडटना पयशिल्ल्यान खांद्यार इस्कोलाचें बॅग घेवन सरारा चलचो एक भुरगो ताचे नदरेक सांपडलो. भोंवतीं घरां आतलीं. ह्या रानवटी जाग्यार हो इस्कोलाचो भुरगो कितें करना आसा म्हणून सवाल रोशनाचे मतींत आपशेन सुदेलें. भुरगो कारा लागीं पावल्लो. कोण तूं? रोशनान क्षुल्लकपणी विचारलें. म्हजें नांव देवराज. हांव येल्लापूर सरकारी स्कुलांत 7वे क्लासींत शिकतां. म्हजें घर लागसरच आसा. काराक कितें जालें सर? तो फटाफट उलयलो. टायर पंक्चर जालां, बदलून आसा. 10 मिनटांनी समज जातलें, रोशनान जाप दिली. आपले वावरांत मग्न जाल्ल्या ड्रायव्हराच्या बगलेन रावन देवराजान कुतूहलपणी वीक्षण केलें. सर्व कामां संपता पर्यंत तो थंयसर रावलो. काम अखेर करून ड्रायव्हरान पोरणे टायर आनी साहेत पाटी डिक्कीन दवरली. आपल्या चालक बसकेर येवन सावी गुंडयतना काराक जीव आयलो ना. रोशनाक कावजिणी बगली. म्हाका बगता बॅटरी डावन जाल्या. ड्रायव्हर खंतीन म्हणालो. कार लोटलें तर गेरीक घालन चालू करूंक प्रयत्न करया. देवणी जाल्ल्यान कार लोटूंक विशेश त्रास जाले नात. देवराजान फाटल्यान रावन कार लोटतना तांकां सांगात दिल्लो. कार लोटून कवदा केरे पर्यंत पावलें तरी न्हिदिल्लें इंजीन जागें जालें ना. सांजेचो काळोख सोरो नायिल्लो. सुकण्याची संजेची चिर्प बोबाट चालू जाल्ली. कितें करचें सर? ड्रायव्हर कंतीश जालो. काराची बॅटरी बदलल्यार पयण मुखार येत. पूण बॅटरी खंय तलास करची? देवराज, रोशनान चरक्याक उलो दिलो. कितें सर? देवराज आतुरीत जालो. काराचें साहेत मेळचें दुकान हांगातावन कितले पयस आसा? रोशनान विचार केलो. येल्लापुरांत आसतलें. येल्लापूर कितले पयस आसा? रोशनाची तकली पर्याराची वाट सोदताली. मुखलें बस कितल्या वरार? बस मेळचें ना सर, देवराजान जाप दिली. हांव 11च्या बसार आयिल्लो. मुखलें बस फाल्यां सकाळीं 7 वरार. येल्लापुराक चलोन वशेत? उण्यार उणें 10 किलोमिटराची वाट आसा, देवराजान माहीत पाटयली. रात कशें पासार करची? ड्रायव्हर गडबडलो. हांवें सांगचें तर आज रातीं तुमी आमच्या घरा रावन फाल्यां सकाळींच्या बसार येल्लापूर वचून गरजसो सामान हाडी येत, देवराजान सलाह दिली. तुमचें घरा? रोशना जापलो. तुमचें घर कितलें पयस आसा? घरांत हेर कोण आसात? वळख नातल्या परक्यांक घरा पोवचें सारकें न्ही. तुज्या घरच्यांक मात न्ही, हेर कोणाकी हें समा दिसचें ना. म्हजें घर चड पयस ना, देवराजान तिळसिलें. आमच्या घरांत आप्पा, अम्मा आनी म्हजी आक्का आसात. तीं तुमकां कुशेन स्वागत करतलीं. ड्रायव्हरान बुजां नीट करून सय घाली जाल्ल्यान रोशनाकी ही विणसोण सारकी म्हूण बगली. डिक्कींत आसची आपली सुटकेस उक्ते करून थोड्यो गरजेच्यो वस्तू आपल्या लेदर बॅगांत चेपून तो देवराजा संगी सोलोंक तयार जालो. ड्रायव्हरान ताचो पाटलाव केलो. लगभग 2 किलोमीटर पर्यंत रानांत भितरल्या वाटेर चलतस 15-20 घरांची एक बस्ती दिश्टीक पडली. वीज सक्तीची सवलत नातली. केरोसीन तेलाच्या लॅम्पाचो उजवाड जळकालो. देवराजाच्या घरच्यांनी वळख नातल्या सैऱ्यांक पळोवन खंयच्याच रितीची नाखुशी व्यक्त केली ना. बदलाक संतोसान परजळीक हांसो पाठवून तांचो सत्कार केलो.
बांय लागीं वचून थंड उदकान तो न्हालो. जेवणाक जोळाची रोट्टी, पाल्याची रांदय आनी मोसरनाची वेवस्था केल्ली. खाली मांद्रेर तो आड परतलो. ताणें दिल्ली वोल घेतली तरी ताका ताणें पांगुरली ना. नितळ आसची ना म्हणून तो दुबावलो. ती रात पाशार जाली. सकाळी नाश्त्याक तयार केल्ले रागीचे मुदे तांणी ग्रासिले. घरच्या सर्वांचो उपकार आठवून रोशन आपले ड्रायव्हरा संगी पाटीकाराक लागीं पावलो. इस्कोलाक वचूंक तयार जाल्ल्या देवराजान तांकां सांगात दिलो. रोशनाच्या वांट्याक तो एका रातीचो आसरो जिणेन कितेंच विसरूंक फावो न्हय जाल्लो अनुभव जावंक पावलो. ह्या दुबळ्या कुटुंबाचें मनशापण सर्व परिदी आनी सीमा उतरून माप करूंक सकनातल्या उंचायेक पावल्लें. तो उमाळो वर्णूंक ताचे लागीं उतरां नातलीं. एका अमौलिक सवालान ताचे कोशेंत न्हीद केल्ली. शहरांतावन पळण करतना हळ्ळेन समटल्ल्या परक्यांक आसरो दिवन ताचो सत्कार केल्ल्या देवराज आनी ताच्या घरच्यांक आसचें उक्तें मौन आपणांत असल्या शहरी मनशांक आसा. देवराज ह्या ताचो तसलो हेर कोणी हळ्ळेतावन शहराक येवन कश्टांक सांपडलो तर ताचे गरजेंक पावून आसरो दिवंक सारकें काळीज आपणा लागीं आसा. तसलो एक अवकाश फावो जालो तर आपूण खंडीत कुमो करतलो म्हणून ताणें निश्चय केलो. बसार येल्लापुरो सोनपाटी येवन पोरणी काण नवी बॅटरी काराक गडसितना वरां 11 उतरल्लीं. ह्या एका रातीच्या आसऱ्या उपरांत जिणये विशीं आपूण एक नवें लिसांव शिकलां म्हणचे परी रोशनाक भोगलें. पावसाचो प्रहार कितल्या रभसान गाजल्लो तितल्याच वेगान नपयन जाल्लो. थोड्याच क्षणां आदीं लायसन्स दफ्तरांत आपणें देखल्या दादल्याचें मुखामळ लगभग 25 वर्सां येल्लापूर लागसर कवदाकेरे लागीं पळयल्ल्या देवराजाक ताळ पडटा तें ताका गुमाना गेलें. पूण हो मनीस खंडीत जावन देवराज या ताच्या सारको वेगळो मनीस म्हणसो दुबाव पर्यार करूंक तो अत्रेगलो. कारांतावन भायर येवन तो पाटी लायसन्स दफ्तराक आयलो. तो मनीस ताका झळकलो ना. रोशनान परत भोंवती दिश्ट बोंडायली. अवचित्त ताचे दोळे वॉशरूमांतावन भायर येवच्या दादल्याचेर खंचले. ताणें वेळ व्यर्थ केलो ना. सीदा मुखार वचून तो त्या दादल्याक फुडकन रावलो. तो आश्चर्यचकीत जालो. तूं देवराज? रोशनान विचार केलो. वय, त्या मनशान जाप दिली. म्हाका तुजी वळख जाली ना. म्हजें नांव रोशन. उडास आसा तुका कवदाकेरे लागसर आसच्या तुज्या गांवांत बहुशा 1985 इसवेंत तुवें म्हाका आनी म्हज्या ड्रायव्हराक एका रातीचो आसरो दिल्लोय. ते वेळ तूं ल्हान आसलोय. रोशनान त्या पावसाळ्या सांजेर पंक्चर टायरांतावन उपजल्ल्या गणिताचें संपूर्ण विवर दिलें. म्हाका तें गणित उडास आसा पूण तोंड मात्र हांव विसराल्लो. देवराजाचे दोळे परजळ्ळे. आतां हांव म्हज्या बायल भुरग्यां आनी कुटुंबा संगी येल्ल्या उपरांत वस्ती करतां. भयण काजार जावन हुबळींत आसा. आप्पा सरला. ओ, उद्गारलो रोशन. हांव फाटले 20 वर्सां तावन दुबयन काम करन आसा. म्हजें तावन कितें कुमोग जाय तर सांग. तूं कितें करताय? केदाळ आयिल्लोय? हांव आलशाबांत एक लॉन्ड्री दुकानांत काम करतां, ताणें जाप दिली. ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळें तर काम बदलियेत म्हणच्या इराद्यार आसा. इरादो बरो. रोशनान देवराजाची पाड पुडली. ड्रायव्हरांक ह्या शारांत चड खायस आसा. हें म्हजें कार्ड तुजे लागीं दवर. तातूंत म्हजे मोबायल नंबर उल्लेख केला. तुवें केदाळाय आपोवयेत. खंयच्याय एका दिसा तुका घरा आपोवन व्हरून म्हज्या कुटुंबाची तुका वळख करयतलो. रोशनान आपले वळखे कार्ड ताका दिवन ताचे मोबायल नंबर बरोवन घेतलें आनी थंय धांवन पयस सरलो. विचित्र संघटनाद्वारी देवराजाची पुनर्मिलगत जातस त्या एका रातीच्या आश्र्याचें ऋण आजून आपूण व्हांवून आसा म्हणचे परी ताका भास जालें. कारार येवन पाटी बसयल्या ताणें दफ्तराची वाट धरली. फाटले 20 वर्सां आदीं दुबय पावल्ल्या रोशनाचें जीवन जायते विशयांनी बदलल्लें. सुनीता लागीं लग्न जावन 2 चेरक्यांसो तो बापय जाल्लो. व्हडलो रॅसेल
8वेंत आनी धाकटो मॅन्युएल 5वेंत शिकतलीं. 8 वर्सां आदीं काम बदलितना नव्या कंपनीन बर दुबईंत सुसज्जीत 3 बेडरुमांचें अपार्टमेंट आनी कार दिल्लें. दुबय आयिल्ल्या सुरवेर सुनीतान काम केल्लें तरी फाटले 10 वर्सां तावन घर आनी भुरग्यांच्या सेवेचेर तिची जिणी केंद्रीत जाल्ली. पावानातल्याक चेरक्यांक खेळोंक म्हणून घेतिल्ले लांब केस आनी मोटवे कास्ताचे 2 पोमोरियन पेट्यांची साखरी तिच्या वांट्याक आयिल्ली. घरचें 3रे कूड पेट्यांचो ठिकाणो जाल्लो. दीस पाशार जाताले. ह्या मदें तो कंपनीच्या जमातेर आसतना देवराजान ताका फोन केलें. ताणें पाटी फोन करता म्हणून लायन मेकळी केल्ली. सांज जाताना कामाच्या पुरासणेन पाटी फोन करची उर्बा ताणें होगडायली. देवराजाक जेवणाक घरा आपयजई म्हणची इच्छा ताका आसली तरी संद्राप तयार करूंक ताच्यान जालें ना. दुबयंत हप्त्याचो 11सो दीस म्हळ्यार ब्रेस्तार. ब्रेस्तारा सांजेर सडावत कुटुंबाक घेवन भायर जेवणाक वेचे कार्यक्रम निगंट जाताले. तो वेळ प्रत्येक जावन तो भुरग्यांच्या सांगाता खातीर दितालो जाल्ल्यान देवराजाक मेतेर करचें ताका समा दिसलें ना. शुक्रार उदेलो तर तोय गरजेच्या चटवटिकांनी कार्याळ जातलो जाल्ल्यान सांज जाताना थकतालो. इगर्जेच्या 3 समितींनी ताणें प्रमुख जबाबदारी घेतिल्ली. हप्त्यामध्ये फेस्तारजेचे दीस येताना बायलेन विरोध दाखयलो. ह्या गांवांनी रजा मेळची सप्रूप म्हणाले सुनीता. तुमकां ड्युटी आनी इस्कॉल म्हणटना म्हाका साकरीकन कांटाळो येता. आज इल्लोसो सुसेग जोडया म्हळ्यार वळख नातल्यांक घरा आपयता म्हणटाय. म्हज्यान सुदारसूंक जावचें ना. क्रिस्तांव फेस्तां आनी भुरग्यांचे जल्म दिसाचरण करतना देवराजाक आमंत्रीत करया म्हणटना सुनीतान आनी एक नीब दिलें. आमच्या हेर सैऱ्या मुखार ताचें मट्ट ताळ पडना. सुनीतान आपलें राजा वापरलें. असल्या पंगडाक तो सांगलो वर्ग असो न्ही. हेर खंयच्याय दिसा ताका एकल्याक सापया. आवयच्या राजावाक चरक्यांनी ताळ दितना रोशन अल्पसंख्यात जालो. बायले भुरग्यांक विरोध कसो अधिकार आनी प्रतिभा काजर जिणयेच्या पयणांत तवळ तवळ होगडावन तो निर्बल जाल्लो. ताकाय बायले भुरग्यांचो वाद सारको म्हूण दिसलें. हिवाळे दीस अखेर करून गिमाळ्या दिसांचें आगमन जाल्लें. जुलय ऑगस्टांत हवो मध्यमाप 50 डिग्री उतरून वतालें. भितर हवा नियंत्रीत यंत्राच्या आसऱ्यांत ऊब निवून वेताली तरी भायल्या उक्त्या हव्यांत खरणांत उपजोवच्या उज्याच्या अनुभवक दाग दितालो. ह्या संदर्भी इस्कॉलाक रजा मेळटली जाल्ल्यान लोक लांब रज्याची तयारी करतालो. रोशन आनी ताचे कुटुंबान ऑगस्टांत गांवाक वचचें प्लॅन घाल्लें. गांवाक वताना पेट्यांक सुनीताच्या भावाच्या घरा वर्ग जातालो. जुलय म्हयन्याच्या आयताराची एक सांज. सुनीता टीव्ही हुजरी मग्न जाल्लें. दोगांय चेरके आपल्या कुडांत कंप्युटराचेर तल्लीन जाल्ले. 3ऱ्या कुडांत बंदीत जाल्ल्या पेट्यांचो आरभयो आरंभ जाल्लो. कामातावन आयिल्ल्या रोशनान नावन ताच्या बोगणांनी आपलो पयल्लो पॅग आरंभ केल्लो मात्र ताचे मोबायल फोन जागे जाले. यंत्र कानाक लावन तो हळवायेन बेडरूमाक आयलो. हॅलो ताणें मेटां काडटना उलो दिलो. हॅलो रोशन सर. तेवशिलो म्हणालो. हांव देवराज. कितें देवराज, कसो आसाय तूं? रोशनान विचार केलो. इल्लेशे तोंदरे जाल्यात. देवराजाच्या स्वरांत आकांत निशेतालो. कितें जालें? तूं जाणाय आलशाबादच्या विल्लांत वांटून घेवच्या एका कुडांत बेड स्पेसाचेर हांव वस्ती करनासलो. देवराजान विवर दिलो. विल्लांत वांटून घेवच्या वस्तीचेर सरकारान निबंध हाडला. 2 हप्त्या आदीं सरकारी मनशांनी येवन सत्राय दिल्ली. आज सांजेर येवन विद्युत वितरण कातन गेल्यात. उजवाड ना तर वात पेटवयत, पूण एसी ना तर दगीन जिणी एमकोण जाल्या. असली भिरांकूळ गरमी हांव जाय की बघून नेना. हांगसर काणून कठीण आसतना ताणें दिल्ल्या सत्रायाची तुमी बेपारवा कित्याक केली? रोशन दुर्सालो. तूं खंत करिनाका. देव कितेंय वाट दाखोवन दितलो. उण्या दरीर आंकवाऱ्यांनी वांटून घेवचे रूम आसल्यार खबर काण हांव तुका सांगतां.
उपकार बावडणं देवराज लायनीतावन मेकळो जालो. आपले सेलफोन मेजार दवरच्या रोशनाक काळजांत कितें गीत तो पुल्ले भाग अनुभोग जालो. विचित्र बोगणाचो हुलोप पावानातल्याक कुडातावन बोबाडच्या पेट्यांचो किंक्राट उणें जावंक नातल्यो. तो विरार जालो. सुनीता, त्या पेट्यांक इल्लेशें थंड बसोंक सांग, ताणें बायलेक फरमायलें. सुनीता प्लेस तकी पुरपुरोवन पेट्यांच्या कुडासरशीन चमकालें. रोशनाक बांदपास भोगलें. सोऱ्याचो ग्लास हातीं घेवन ताणें बेडरूमाच्या बाल्कनीचो आरसो कुशीक लोटून भायर मेट दवरलें. उस्वास घेवंक त्रास दिवचें बायलें हुनून वारें ताका आदाळ्ळें. मेट उलटें काण तो पाटी भितर आयलो. आरशाचें दार पाटी वोण ताणें खीळ घाली. पेट्यांची बोबाट रावल्ली. पेट्यांक कशें थांबयलें? रोशनाक नवालशें दिसलें. पेट्यांक कितें जीव ना गी? सुनीता खुबाळ्ळें. पाप, एसी चालू करिनासतना पेट्यांक कुडांत बंद केल्ल्यान गरमी सोसूंक शकनासतना उपराटून आशिल्ले. एसी चालू करन थंडाय मेळ्ळ्या फारा पेटे आपशेंच समाधान जाले. पेट्यांक समेत ह्या उज्याच्या हव्यांत एसी नासतना जियोंक जायना.